जनता पार्टी येयल्ल्या दिसा त्या टायमार सिलिंडर सादारणसो 350 रुपया वो 400च्या भितर असलो. पेट्रोल जे असले हे 60 रुपयाचे सकयल असले. आणि तरी असताना भारतीय जनता पार्टी एक राजकीय रंग हाडपाक लागून सगळ्या महिलांक घेऊन बाकीच्या कार्यकर्त्यांक घेऊन रस्त्यार आंदोलनां करप आणि गोंयच्या लोकां भितर जागृतकाय केल्ली. आणि हे करता असताना ताणें एक एश्युरन्स दिल्ले की आपल्याकडे हांगासर सरकार जर येयलो जाल्यार केंद्राक सरकार ना. केंद्राक तेन्ना काँग्रेस सरकार असलो. आपलो सरकार येयल्या उपरांत आपूण केंद्राक काँग्रेसचो सरकार असलेल्या कारणान म्हारगायेचेर आमचें नियंत्रण आमी दवरपाक शकना. म्हणून खास करून सिलिंडराच्या रुपान व बाकीच्या हेर वस्तूंच्या वाडटा त्या हिशोबान म्हारगाय वाडटा त्या हिशोबान महिला वर्गाक तेणें 1000 रुपया आपण गृह आधाराच्या रुपान हे म्हारगायेचेर तुमकां नियंत्रण म्हणजे महिलांनी नियंत्रण दवरप म्हणून त्या टायमार गृह आधार स्कीम ही पास केल्ली. आणि दिल्ल्या उतरा प्रमाणे तेणी केली. तेज्या उपरांत हांवूय त्या सरकारान आसलेलो पार्सेकराच्या सरकाराच्या टायमार आमी तो म्हारगाय थोडीशी मातशी वाडली. पार्सेकरान पेट्रोलाचो वॅट चालू केलो, बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी चालू केल्यो आणि आमी 1000चो 1500 करून घेतलो. म्हारगाय नियंत्रणान दवरप हे थोडेशें कठीण जाता आमकांय कळटा. पूण त्या टायमार पार्सेकर सरान आमचे 1500 केलो. आयज ज्यो रेटी वाडलेल्यो आहा त्यो हांवें सांगपाची गरज ना. हो 350 रुपयाचो सिलिंडर आयज 875 रुपयांक पावल्लो आहा. पेट्रोल जे 60 रुपया वयर केन्नाच वयचे ना म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यान सांगलेले पर्रीकारान ते आयच्या टायमार 100 क्रॉस करून गेले. सो असल्या टायमार इतली मारून बाकीच्या क्षेत्रांत सगळ्यांनी तेल पाम तेल फाटल्या दिसांनी 140 जाल्ले, आता कितें तरी 120 जाला. सो अशी म्हारगाय वाडलेली असताना ह्या सरकारान आमचो एक गोवा फॉर्ड म्हणून डिमांड आसा की पर्रीकाराचो आदर्श धरून हे लोक जर पर्रीकाराक मानता जाल्यार ह्या लोकांनी आयज जे महिलांक आमी गृह आधार 1500 मेळटा हो सरकार दिता ते म्हारगायेचो हिशोब धरून 3000 करपाची मागणी आमी ह्या सरकारा कडेन करता. गृह आधार जी आहा ही 1500 वयरसून 3000 करची जेणे करून आमचे सामान्य गरीब महिला आणि सामान्य गरीब लोक ह्या म्हारगायेचेर जगोंक शकतले. कित्याक पॅन्डेमीक आहा आनी बाकीच्यो गोष्टी आहा. तशेंच पर्रीकारान जे भाशेन पेट्रोला वयलो वॅट देंवयल्लो आयज वयल्यान केंद्राक सरकार आहा, हेंकां आधार आहा. डबल इंजीन म्हणटात ते सकयलूय आनी वयरूय आमचे आहा. जाल्यार हेंच्यांनी पेट्रोला वयलो वॅट देंवोवपाची, पेट्रोल डिझला वयलो वॅट देंवोवपाची गरज आहा. जेणे करून खास करून आयज जे यूथ आहा किंवा टॅक्सीवाले आहा, बाकीचे लोक आहा ज्या ह्या पॅन्डेमिकाच्या टायमार तांकां त्रास जाल्लो आहा, ह्या लोकांक एक थोडीशी तरी रिलीफ मेळटली ह्या म्हारगायेचे अगेन्स्ट. हो आमचो एक डिमांड आहा. पेट्रोला वयलो वॅट जर पर्रीकार करूंक शकता केंद्राक सरकार नासतना जाल्यार आयज प्रमोद सावंत कित्याक करूंक शकना केंद्राक सरकार असताना. हो आमचो तांकां प्रश्न आहा. आमची मागणी आहा गृह आधार 3000 करची आणि पेट्रोला वयलो डिझला वयलो वॅट कमी करचो.